खातीर परमिशन घेतलेलें आसा बंद करपाक आनी आयच्यान तेंच्यांनी काम सुरू केल्लेलें आसा. सो ह्या दरम्यान जे ट्राफीक जे पर्वरी सायडीन पणजे येता पळय ते न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान तशेंच अटल सेतू हेजे वयल्यान येतले. तशेंच पणजेसून वयता पळय तांकां अटल सेतू आसा तसोच न्यू मांडवी ब्रीज आसा आनी तो ब्रीज ओल्ड मांडवी ब्रीज क्लोज केल्लो आसा पळय. सो त्या खातीर आमी मेन जंक्शनाचेर आमी ट्राफीक पुलीस घालून ट्राफीक सर्क्युलेशन मॅनेज करतात. सद्या तरी आयज शेनवार आसा, आयज ट्राफीक फ्लो तसो स्मूथ आसा. मोस्टली पणजे सायडीन स्मूथ आसा. पर्वरी सायडीन मातशें कंजेशन आसा आनी मेनली आमी पळयला पर्वरी सायडीन जो रोड आहा तो 2 लेन आसा आनी तेतून लोक ओवरटेकींग करता किंवा 2 लेनींतले 3 लेनी क्रिएट करता आनी त्या खातीर प्रॉब्लम जाता. पिरियड नोटिफिकेशन काडला ते म्हणल्यार आयच्यान म्हणल्यार 15 फेब्रुवारीच्यान 15 दीस हो जो ब्रीज आसा ओल्ड मांडवी ब्रीज तो बंद आसतलो. ताका लागून सगळो ट्राफीक आसा तो न्यू मांडवी ब्रिजाचेर डायवर्ट केल्लो आसा. ताका लागून आयज शेनवार आसा ताका लागून आयज ट्राफीक मातशी कमी आसा. बट सोमारच्यान थोडेशे पुलीस जे आसा ते वाडयतले अशें ट्राफिकान सांगलें आसा आनी लोकांनी जास्त करून ओल्ड मांडवी ब्रिजा थंय कोणी येवचें न्ही, कारण हो ब्रीज आहा तो 15 दीस बंद आसतलो. कारण ह्या ब्रिजाचें काम कितें तरी रिनोवेशन कितें काम सुरू आसा आनी ताका लागून 15 दीस हे काम चलतलें. ताका लागून लोकांनी ह्या ब्रिजार ओल्ड मांडवी ब्रिजार येवपाचें लोकांनी टाळचें अशें पिडून सद्या कळयल्लें आसा. प्रोटोना खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.